कालचे कालचे जे जीपीचे चालू आहले सो आमचे एक दोन डिमांड आहले सरकारा कडेन की त्यांनी ऑनलायन ऑनलायन आसा ती आमची वेबसायट आमकां दिवपाची आणि सर्व्हिस प्रोवायडर आहा तो आमी घालपाचो. सो ह्यो आमच्यो मागण्यो चालू आसतना काल सकाळी मदींच ते चालू जावपाचे जाले आणि सगळो बोवाळ जालो. सो तितूंत थोडी मध्यस्थी करपाक आमचो आदलो मिनिस्टर तसोच MLA आदलो विनयभाई तेंडुलकर, तशें विलास मच्छीर, बालाजी गांवस हे येवन तेणी मातसो तो सॉर्ट आवट केलो. तो सॉर्ट आवट केलो तेन्ना आमकां कॉल येयले CMA कडच्यान तांकां की सांजे कितें आसा सकाळी रवींद्र भवनात बसून कितें आसा तें क्लियर करया म्हणून. सो तेच बैठकीन आमी सांजचे भायर सरले 7 वचपाक आणि रवींद्र भवन साखळेक आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक मेळ्ळे. सो थंय मध्यस्थी काडून चालू करपाचे म्हणजे तेणे प्रस्ताव आमचे कडेन मांडलो तेन्ना आमच्या बरोबर आमची फूल कमिटी आसली. तशेंच आमच्या थोडे म्हणजे सांबाळपाक लागून आनी आमकां घेवन गेल्ले तसोच आमचो बालाजी गांवस आहलो, विलास देसाय आहलो, मच्छिंद देसाय आहलो आणि तसोच संकेत आर्सेकारूय आहलो. बरो तेणी रोल केलो आणि CMA कडेन आमकां स्पश्ट कशें उलोवपाक तें दिलें सांगलें तें दिलें. आणि CMAन आमकां एक रिक्वेस्ट केलो कितें म्हणून 1 म्हयनो तुमी ऑनलायन ही चलयात अशी सजमोन की हे 1 म्हयन्या भितर तुमचे कितें प्रश्न आहात ते आमी सुटावे करताय. आणि प्रश्न अशें आसले की तुमची सायट आपण तुमचे कडेन दिता, तुम्ही सर्व्हिस प्रोवायडर घालाय, तुम्ही चलय, पूण ज्यो थोड्यो गोष्टी आसाय त्यो आमकां बोर्डाक व्हरक पडटल्यो आणि बोर्डा कडच्यान त्यो करून घेवपाक पडटल्यो. पूण हेज्या फुड्यान आपण तुमकां अश्युरन्स दिता की 1 म्हयनो आपणाचेर विश्वास दवरा, 1 म्हयन्या भितर तुमकां जशें टूर ऑपरेटर एसोसिएशनाक कशें जाय ते पद्दतीन आपण तुमकां चलोवपाक दितलो. आणि ह्या आश्वासनाचेर आमकां तेणें सांगलें की तुमच्या लोकांकूय बीन तुमी आमचो जीप ओनराकूय बीन तुमी कन्विन्स कराय आणि तांकां सांगाय की बाबा 1 म्हयन्याचो ह्या प्रस्ताव आसा. सो 1 म्हयन्या भितर आमगेले जे डॉक्युमेंट आसाय ते आमकां तेणें दी म्हटले. ते डॉक्युमेंट सगळे आमी दिले म्हणटकीर 1 म्हयन्याच्या भितर दिवपाचे जबाबदारी दोतोरान घेतल्या आमच्या गोंयच्या CMA. पळय जशें गोंयाक गोंयचे जशें चलता सरकाराचे की JTDC आहा ते गोवा टुरिझम चलयता. सो आमचो जो सर्कीट आसा तो वायल्ड लायफ सर्कीट. सो तितूंत JTDC ही मॉनिटर करतलीच आणि जेन्ना JTDC मॉनिटर करतली तेन्ना तेजेर कांयच वायट प्रसंग तसो येवचो ना की बंद पडपाचें कितें जावपाचें कोण वचोन थंय कितें करपाचें अशें. ह्या कारणाक लागून JTDC तुमकां मॉनिटर करतलीच आणि JTDC आसोकूच जाय अशें तेणें आमकां सांगलें. म्हणून आमी तेगेले एग्री केलें की तो मॉनिटर करतलो आणि आमकां कशें जाय तशें तो करून दितलो आणि आमचो तसो एग्रीमेंटूय बीन तेणें करून दितलो म्हण सांगलें. पण रेट कितलो ठरयला म्हणजे 177 कितें चार्जीस आसा कितले कमी केल्या जावं कितें केल्या ती JTDC जी 177 विथ GST पळय चार्जीस आसली ती दोतोरा म्हणजे JTDC आतां सारकी डायरेक्टली 50 रुपयाचेर जाल्या विथ GST. सो आतां पर कस्टमराक कितले चार्जीस पडटलो ऑनलायन हांव कस्टमर येयलो जाल्यार आता जशें आयचो प्रस्ताव हा जो ओल्ड भाशेन चलता तितूंत आमी 560 रुपया गेस्टा कडच्यान घेता पर पर्सन, तो कॅश काउंटरार घेता आणि 193 रुपीज JTDCंतल्यान काउंटर जाता म्हणजे ऑनलायन बुकिंगाचो 193 जाता. तातूंत 50 रुपया JTDCचे जाता, 50 रुपया GFDC जाता, 40 रुपया लायफ जॅकेट जाता आणि प्लस ताका चार्जीस आसात म्हणजे GST आसा त्यो 190 प्लस 100 रुपीज आमकां फॉरेस्ट एंट्रीज पे करपा पडटा. काल सगळे चालू जाल्ले तितूंतल्यो 110 ट्रिपी जाल्ल्यो आणि आयज सध्या चालू आहा त्या प्रमाणे आतांच्या हिशोबाचेर 135 गाडयो जाल्यात. आणि अजून सध्या काय ना आयज नॉर्मली सगळ्याक लोकांक म्हणजे सगळे जीप ओनराक आपयन हाडून जो CMAन आमचे कडेन मुद्दो मांडलेलो तो आमी लोकांक सांगून लोकां कडच्यान आमी बरी हें घेतल्या आणि लोकांनी आमकां सांगलां की 1 म्हयनो चलोवपाक आमकां कांय येना म्हणून, पूण दोतोराचेर विश्वास धरून चलोवया 1 म्हयनो अशें आमकां सांगलां.